तुमचे मुद्दाम प्रश्न कितें आसा ते पळोवपाक गेल्ले आसा त्यांचे धन्यवाद आभार मानता हांव गांवातर्फे. खरंच जसे बोलाघाट त्यांनी म्हटलें की भविष्य 15 वर्सां रस्ते जाल्यानंतर त्यानंतर कांयच ना डागडुजी. तुम्ही पयलें सगळें तुमकां सांगपाची गरज ना. ट्युरिस्ट स्पॉट बायल हांगा उमळूंक येता, श्रद्धास्थान हांगा आसा, शेतां आसा म्हणजे लोक रस्त्याचो उपयोग करतात. आणि जर हे प्रतिनिधीन जर काय सांगले असताना कितलीशी आमची म्हाका दिसता लेटर पावले असताना. आतां सुद्दां परत गेले तो सांगता पूर्ण आमी ते गटरां घेतल्या बी आनी ते फुडें जातलो असो म्हणून. आमी आतां इतलो वर्सां गाडी पंक्चर जाता म्हणून लोक गाडयो हेवटेन घेवन येना. ट्युरिस्ट स्पॉट येता, ट्युरिस्ट लोक येता, तांकां सुद्दां त्रास जाता. काल एक जोडपे येयले तो बावडे गाडी तेजी गाडी पंक्चर ते बावडे घेवन तोच वयतालो चलात. ते हाल पळोवंक जाय आमकां. अशी स्थिती. इतले जर बरे जर हांगा स्पॉट आसा, लोक येता भायले आनी गांवांक जर त्रास जाता जाल्यार म्हाका दिसता हेंचे काळीज अजिबात हें नाका म्हणून. ते प्रतिनिधी आनीक कोण ते म्हाका कळना. कारण एक मनशाचो विचार ना न्ही, सगळ्या गांवांक तेजो जर फायदो जाता जाल्यार रस्तो जर तो बांदतलो केन्ना ते बरें. पूण हांगा कितें मात तरी पडपाक जाय आसलें बाबा खडी आसा आनी कितें म्हणून ते सुद्दां कांयच पेचप ना. भायर सगळे कडेन गुळगुळीत रस्ते फोडून परत चकचकीत केले वयता. आनी हांगा कितें कोणाचें कितें म्हाका काय कळना, कोणाचो राग वैयक्तीक काय राजकीय अशें कितें तरी आसतलें. हो सगळ्या लोकांचो प्रश्न आसा. म्हाका दिसता तुमच्या मार्फत हांव मागता की अजिबात आकस न जाता हें बेगीन करचें अशें म्हणून. अनेक प्रश्न पूण रस्तो मेन न्हू पयलीं जाल्लो. आनी आयज जर हो जो रस्तो पळयलो असो रस्तो खंयचे ग्रामपंचायतीन सुद्दां गावचो ना. कारण ग्रामपंचायतींनी आपले रस्ते जे आनी पांयवाटो ज्यो आहा पळय त्यो सुद्दां चकचकीत केल्ल्यो आहा. आनी हो म्युन्सिपालिटीचो रस्तो, एरियेतलो रस्तो असो कोणूच म्हणूंक शकना. आणि एक आमचो आमदार जो आसा आणि तो नगराध्यक्ष नगरसेवक आमी सांगलाच. तो म्हणटा वांगडाच करतलो तेजे गणित म्हाका कळना. तो लोकांचे तोपर्यंत श्राप घेतलो हांव सरळ सांगता. म्हणून हे सगळे जे लोक आसा पळय आतां हे प्रतिनिधी आसा हे आमदारान हांगा येवचो ताका आमी दिलां. तेगे रिक्वेस्ट करता आमी परत जायला वयता तेजे कडेन. पण तुमच्या मार्फत कशें म्हणून नगराध्यक्षाक मेळयला आमी मातसो येवन तूं पळय म्हणून. तो म्हणलो ना ते आमी घातला ते जातले म्हणून. पूण तिणी जर आतां पळयत न्हू रस्ते न्हू तरी फाल्यां हांगा करपाकूच जाय कितें तरी. डिचोली प्रभागातले स्टेट हायवेचे रस्ते आमी निदर्शनां हाडून दिल्या नंतर आयज जे गांवांनी जी दूरदर्शा जाल्ली आसा ते पूर्ण डिचोली शहर गांव म्हण तालुका हेजे आमी निदर्शनां हाडून सरकारा समोर सगळ्या अधिकाऱ्या समोर आमी निदर्शनां हाडून दितले. तितूलोच भाग म्हणून आयज हो रोड सेंटिनेंटल ड्रायव्ह जेचे फोटो मारून आमी प्रत्येक अधिकाऱ्याक प्रत्येक मंत्र्याक धाडून दितले. स्थानिक तेजे विशय आपलो जो विशय आसा रस्त्याचो तो सांगतले. हो एकूच विशय रस्त्याचो पण तो पूर्ण प्रभागातल्या गांवांतलो असो तो विशय आमी निदर्शनां हाडून दिवपाक. हेजो ड्रायव्ह जो आसा आयज तो लांबगोच्यान चालू जाता. लांबगोच्यान जाल्या उपरांत आमी बायपास घेतले, बायपास शांताराम म्हणून अशे अनेक लोकांनी आमकां सांगलेले आसा की आमच्या रस्त्याची दूरदर्शा असो आसा. तेजे ऑन द स्पॉट थंय ठराव घेवन आमी ते निदर्शनां हाडून ठराव घेवन आमचे रेजोल्युशन सगळे आमी ते आमी अधिकाऱ्या कडेन दितले. आतां जे स्थानिक जे आसा तो आयज लांबगा पासून आमी प्रारंभ जाल्लो आसा. हो जो रस्तो आसा तो कितलीशीच वर्सां 15 वर्सां पयलीं केल्लो. तेज्या उपरांत लक्ष दिवंक ना. हो जो प्रभाग आसा हांगा जे ट्युरिस्ट स्पॉट एक आसा ते लांबा वयल्यान लांबगांव जे गांव पडले बिश्यूक तेंची गुहा आसा पांडवाची होरी म्हणटात ती सुद्दां हांगा आसा. मंदिरां अनेक मंदिरां हांगा आसा. हे सगळे विशय स्थानिका कडल्यान तुमकां कळटले. पडटा बी हांव पासून 2-3 फावटी हांगासर पडला. हा पांय वचचो मुळो ते हांगा खड्डे आसा तुमी पळयला. हो रस्तो कमीत कमी एक 1.5 किलोमीटर पावण 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ना 1 किलोमीटर सामकोच रस्तो बाद जाल्लो. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे हांगासून सगळे आमचे उत्पन्नाचे स्वर आहा ते सायडीन आहा. आमी सगळे हाडपाक जाय आमकां ते सायडीसून. समज लाकडां जावंक जाय परत भाटांतले नाल्ल आनी कितें सगळे आमी थंयसून हाडटात. तेका लागून आमकां रस्ते खूब त्रास जाता. आमकां इतके त्रास जाता की विचारूंक नाका. सांबाळून येवचें पडटा.